गायन घेऊया I-32 पेज नंबर 135 I-32. तुझी पवित्र सूर्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया 4 यादनीक फादर पास्क्वाल फादर सांतान फादर डेन्झील आनी फादर नेल्सन नासीक हांगासरले कालच्या दिसाक एका उपसयिकाक घडोवन सगळे 4य जाण पेरिगान आसात देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक तांचे पासत मागुया आमची जोण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमचे फिरगोजे पासत मागुया 400 वर्सांची समरुमणी आमी तयारी करूंक येता आसतना आमचेर आनी आमच्या घोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया नवी फिरगोज गवळीक सभा आमी घडोवंक येता हे गवळीक फिरगोज सभेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. बोगसणे दी आनी बोगसणे देवा कडचें घे आमी जेन्ना आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तेन्ना देव आमकां किरीत भाशेन बोगसणे दिता म्हूण आयचे शुभ वर्तमान आमकां किरीत भाशेन हीच कृपा भासायता आमी दिसपोटी आमच्या जिवितांत उदार मनान आमची चुकलेल्यांक बोगसूंक आमी तयार जावंक आमकां मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोळ मागून घेवया पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पदुदा देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धर्म्यांक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आत्म्यांक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दोडमूण करूंक फरमायताय पातोक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांतान पाळूंक आमकां ओदीक ओदीक बोड दी आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. दानियल प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा तूं भोव व्हरतो आनी भिरांकूळ देव कोराराक तूं सदांच विस्वाशी तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दोयाल आमी पातोक केलां आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या आमी वायट केलां आनी तुजे आज्ञाचेर आनी हुकुमांचेर आड वचून तांचे सोरशिल्लीं आमी कोरसल्ल्या तुज्या नांवान आमच्या राजां कुंवरां पुर्वजां आनी ह्या गांवचे पोरजे कोडे तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना सर्वेस्परा
तुज्या मुखां म्हळ्यार सगळोच पोरजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजाल्याच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरजेक, लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक. तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्याव देखून तुवें देसान देसांनी शिंपडायलोल्यांक आमकां सोगल्यांक लॉज. सर्वेस्परा आमकां सोगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक, आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजे आड पातक केलां. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा ओदीक सोबता काकूट करूंक आनी बोगसोणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी खोलपल्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उद्देशीं दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास्त लायनाय. सोगलीं बरोबर म्हणुया. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास्त लायनाय. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी खोणवलाय आमकां दाखय. आमी पळ्ळे जाल्यार एकदम दोळडिरी. आमचो जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास्त लायनाय. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां, देवा आमच्या सोडवणारा. आमचीं पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. आमचो जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास्त लायनाय. कोयद्यांचें रुदन पावों तुजे मुखार. जांचेर मोरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोळान निवार. आमचो जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास्त लायनाय. पूण आमी तुजी पोरजां. तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्याव, पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणणी करतल्याव. आमचो जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्त लायनाय. उद्गाराक सोगलीं उबीं रावया. तुजें उतर सोमया ओत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवें आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचो सर्गीचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलोलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबून आयचें पयलें वाचप दानियल प्रभुदाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी कांय बरीं आमकां ही उतरां मेळटात. आमी देवाच्यो आज्ञा पाळटात तांकां देव दोयाळ. पूण पातक केलां देखून आमी वांकडे तिकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्यां देखून आनी वायट केलां देखून देवाच्या आज्ञाचेर आनी हुकुमाचेर आमी आड गेल्यां. हाका लागून देवा सोशिल्ले आमी कोट सरल्यां. देव जो प्रमाणीक, देव जो सगळोच बाबा भयणीनो लोकलोकीत जाचे मुखामोडार पोरजोड आसा आनी प्रमाणीकपणान जो आमकां चलयता तो देव खाकलूतसार. हाका लागून आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान तो काय बरी म्हणटा,
बोगसोणें दियात आनी तुमकां बोगसोणें मेळटलें. बाबा दुसऱ्यांक बोगसूंक जायते फावटी अवघड. आमच्या जिवितांत आमी बोगसोणें घेवंक जायते फावटी देवा लागीं मागता. म्हाका बोगूस सायबा म्हजी काकलूत कर, म्हाका हें दी तें दी. पूण दुसऱ्यांक आमचें चुकता तेन्ना आमी ह्या आमच्या भावाक भयणीक बोगसोणें दिवंक आमी राजी आसना. अशें दिसाक तोच देव आमकां उलो मारता. जरी तर हांव प्रमाणीक, हांव तुमचें पातक बक्षितां, हांव सगल्या वायटांतलें तुमकां निवारतां, हांव तुमचें सगळें विस्वाशी आसां आनी हांव तर तुमचो मोग करतां. तुमी म्हजे सारके, म्हजे शीस म्हूण गोवाय जायात आनी तुमच्या भावा भयणांक जीं कोण चुकतात तांकां बोगसात. तुमी जितलें दामून शेपून दुसऱ्यांक दीत तितले बोगसोण्याची जोर हांव तुमकां दितलो. हीच कृपा आमकां दर दिसाक मेळूं म्हूण आमी अदीक उदार मनान दुसऱ्या सगळें बोगसोण्याची हातयारां जावं आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायक घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी सर्गीच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लोबदो ना जायशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारान सासणाचे देवा, सर कड्यान सो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची कुडीक आमी दडवण दितना गुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नानय बाबान. म्हूण सर्गीक तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नामी आतां तांकां सय. म्हूण सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गोडपोर गोठुया तुझ्या कुसाने पुरो जीवन पुरो ओरवी तुवें कसली सोम्या संसाराच्या सर्वोदारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज सदकायो शिकोशी सद्या सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय समकां दी नेहमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दमता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका शिकुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शरीराच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Ela
रातूया. कोनवाड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या बलिदानान जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी सर्गीच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूया. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गौरीक सोबे खातीर मागणें सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसा मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटून आनी तुजो वाव चालू दवरूं. ह्या गौरीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गौरीक सोबेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्यो. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूं. फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तो सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी बाबार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोस गौरीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गौरीक सभा पुनर्स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हे सगळे आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगळे सुवाते आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांत. आमीन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. Wocuja Krista Shanti, wocuja, wocuja Krista Shanti, wocuja, wocuja, wocuja Krista Shanti, wocuja, wocuja Krista Shanti, wocuja, Matko Toha, wocuja, Shanti, wocuja, wocuja Krista Shanti, wocuja, wocuja, wocuja Krista Shanti, wocuja, wocuja Krista Shanti, wocuja.